and company said that we have never decided basically to take them out. But we have not decided also to basically have a fixed this thing for them. So once they have signed this apology letter, that means they will be the guilty. So and after they are joining, No, what is I the told job them, see, security? Baba, I told them that same thing. I told the company, I said this should not be basically taken upon them that they are guilty party, and then the moment their contract term gets expired, that they will be thrown out. Yeah. So they have basically asked for an apology letter, saying that Baba, we have basically there was a misconduct on our part. जाय सरकारान कितें ना कितें लेबर पॉलिसीन चेंजीस करपाक जाय, दुरुस्ती करपाक जाय, तेन्नाच खंय ना खंय हांकां खंय ना खंय बरो फ्युचर मेळटलो. नाजाल्यार आमचे जे यूथ आसा, आमचे जे युथाचो फ्युचर आसा खंय ना खंय काबार जातलो, आनी हे काबार जावपाक दिवपाक जायना. आनी आमी एसेंब्लीनूय आमी जे चेंजीस करून आसा ते लेबर पॉलिसीन कितें चेंजीस करपाक जाय जावं एमेंडमेंट्स करपाक जाय, आमी ते घालतले. काढून वडयतले म्हूण IFBचे 130 कामगार फाटले कांय दीस जाले संपार. काँग्रेसीचे आमदारूय तांकां मेळ्ळे, तांचोय तांकां सपोर्ट. घरांतू भुरगे हे काम कोण सकाळचो प्लांट तेमी ऊंच काडा, आनी जेन्ना समज इतले प्रॉफीट कोण तरी IFB ह्या भुरग्यांक समज रस्त्यार हाडटा, म्हाका दिसता हे सरकारान हेजेर नोंद घेवपा जाय आनी हॉनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका दिसता दखल घेवन हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपा जायो. कित्याक जमीन आमगेली, जमीन गोंयकाराली, गोंयकारां समज जर मेळना जाल्यार म्हाका दिसता हेजे मुखार गोंयकार देवानी सांबाळपाचें. सरकार भुरग्यांक जर तर रस्त्यार येवचे पडले, म्हाका दिसता हाका फक्त कारणीभूत म्हणटा भाजप सरकार. 2012 ह्या बीजेपी सरकारान सांगिल्ले जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां आमी बेकारी भत्तो दितलो म्हणून. 2012 उपरांत 3 इलेक्शनां जाली. 2012चे जाले, 2017चे जाले आनी आतां 2022चे जाले. जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा तांकां विचारपाक सोदता, तुमकां बेकारी भत्ता हो मेळ्ळो? कोल्हापूरचे मनीस, कोल्हापूरचे भुरगे हांकां घेवन आज आमच्या गोंयकारां मदें फूट घालपाक हो प्रयत्न चल्ला ह्या इंडस्ट्रीचो IFBचो. And we will write to the Honorable Chief Minister that he needs to intervene, the Labour and Employment Minister needs to intervene to resolve this issue of theirs amicably. तांकां गोवा फॉरवर्ड आनी आरजीच्या आमदार फुडाऱ्यांचोय तेंको आसाच. गोवा फॉरवर्डाचो विजय काल फुडाऱ्यांक घेवन तांचे वासपूसेक पाविल्लो. तो म्हणटा कंपनीक लुकसाण जाल्ले म्हूण कामगारांक काडप सारकें न्ही. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.